नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं नवी दिल्लीत 3 दिसांच्या सेमिकॉन इंडिया 2025 परिशदेचें उक्तावण. 48 देशांतले 2500 प्रतिनिधी जाल्यांत वांटेकार. केंद्र सरकार बायलांच्या सबलीकरणा खातीर वावुरता जाल्यार काँग्रेस आनी राष्ट्रवादी आपल्या आवयविशीं अपमानकारक टिप्पणी करतात. बिहारांतल्या जिविका निधी कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो खेद. हॉस्पेट वास्को रेल्वे मार्गाच्या दोट्टीकरणा उपरांत कोळशाच्या वाहतुकीचें प्रमाण वाडचें ना. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली स्पश्ट गवाय. भारतीय स्टेट बँक आणि भारतीय रेल्वेमध्ये ऐतिहासिक समजिकायेची जाली कबलात. 7 लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांक मेळटलो लाव. उत्तर भारतात हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाबात उटंगराच्या पावसात जनजिणेचेर जालो परिणाम. पंजाबात शाळा महाविद्यालयांक दिल्या सुटी. पळोवया खबरो विस्तारान. नवी दिल्लीत यशोभूमी संकुलात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं सेमिकॉन इंडिया 2025 ह्या कार्यावळीचें उक्तावण जालें. ह्या परिशदेक भारताच्या सेमीकंडक्टर परिसंस्थेक घटमूट लवचीक आनी शाश्वत करपा खातीर नेट दिवपाचो यत्न आसा. भारत येता त्या काळांत सेमीकंडक्टर निर्मितीचें केंद्र जावचें हे खातीर ह्या परिशदेंत चर्चा जातली. ह्या 3 दिसांच्या परिशदेंत 48 देशांतले 2500 प्रतिनिधी, 50 परस अदीक जागतीक पावंड्यावेले फुडारी, 1,500 वक्ते आनी 350 प्रदर्शक वांटेकार जातले. 20,750 प्रतिनिधी परिशदे खातीर नोंद जाल्यात. भारताच्या दृश्टीन सेमीकंडक्टर उद्देगा खातीर गुंतवणुकीची ही एक बरी संद आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर सेमीकंडक्टर पार्क्स बनाए जा रहे हैं. इन पार्क्स में लैंड, पावर सप्लाई, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन सब की कनेक्टिविटी के साथ स्किल्ड वर्कर पूल तक की सुविधा उपलब्ध है. और जब इनके साथ इंसेंटिव्स भी जुड़ जाते हैं तो इंडस्ट्री का फलना फूलना तय है. पीएलआई इंसेंटिव्स हो, डिजाइन लिंक ग्रांट्स हो, भारत एंड टू एंड कैपेबिलिटीज ऑफर कर रहा है. इसलिए इन्वेस्टमेंट भी लगातार आ रहा है. भारत अब बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है. वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चीप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांचें सेमिकॉन इंडिया 2025 ह्या कार्यावळींत उलोवप जालें. सेमीकंडक्टर उत्पादनांत भारतान तोखणाय करपा सारकी कामगिरी केल्या अशें मंत्री वैष्णव हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें. तांणी ह्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भारतीय बनावटीची मेड इन इंडिया चिप भेट म्हूण दिली. Just a few years ago, we met for the first time to make a new beginning. Driven by our Prime Minister's far-sighted vision, we launched the India Semiconductor Mission. We collected together a team of globally renowned industry leaders and we started the new journey with laser-sharp focus on execution. And here we are today. In a short span of 3.5 years, we have the world looking at India with confidence. Today, construction of 5 semiconductor units is going on at a rapid pace. Pilot line of 1 unit is completed and we just presented the first Made in India chip to Honorable Prime Minister. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बिहार वेंचणुकेचे फाटभुंयेर बिहारांतल्या बायलां खातीर एक व्हड भेट जाहीर केल्या. बिहार राज्यांतल्या जिविका निधी शाखा सहकारी संघ लिमिटेड ह्या बँकेचें तांणी दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान उक्तावण केलें. हे निमतान बायलांच्या खात्याचेर
105 कोटी रुपयाचो निधी प्रधानमंत्र्यांनी हस्तांतरीत केलो. ह्या कार्यावळीक बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हे लेगीत हाजीर आशिल्ले. खेडेगांव वाठारांतल्या बायलां उद्योजकांक उण्या कळंतर दरान उपलब्ध करून दिवप ही ह्या येवजणेची मोख आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. ह्या संस्थे वरवीं 1 कोटी 40 लाखा परस अदीक जिविका निधीक लाव मेळटलो अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है. जीविका निधि साख सहकारी संघ. इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी. इससे वो जो काम करती है, जो व्यवसाय करती है, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी. और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है. यानी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सब काम फोन से ही हो जाएगा. मैं बिहार की माताओं बहनों को जीविका सहकारी संघ की बहुत बहुत बधाई देता हूं. बिहारचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार हांणी लेगीत ह्या कार्यावळींत उलोवप केलें. बिहारात आयोजित केल्ल्या राज्य जीविका निधी कार्यावळींत आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी काँग्रेस आनी राष्ट्रीय जनता दल ह्या पक्षांचेर खर उतरांनी टिका केली. बायलांच्या सबलीकरणा खातीर केंद्र सरकार लखपती दीदी, ड्रोन दीदी, बँक सखी ह्या सारकेल्यो येवजण्यो चालीक लायता. मात विरोधी राजद आनी काँग्रेस माचयेवेल्यान आपल्या आवय-विशीं वायट उलोवपां करून अपमानजनक टिप्पणी करता ही दुख्ख दिवपी गजाल आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. इस काम से स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को लोन की राशि मिलने से सुविधा होगी. खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसो विसर. पानी भैया, पानी भैया, पानी भैया, पानी भैया, मैं आपको जीवित देखकर कितना प्रसन्न हूं. प्रसन्न हो या दुखी हो, तुमने मेरा राज सिंहासन छीन लिया, मेरी किष्किंधा पर अधिकार जमा लिया. तुम मेरे भाई नहीं, तुम मेरे शत्रु हो. काकभुशुंडी रामायण सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे, डीडी नेशनल पर. जिधर देखिए फूल ही फूल. फूलों की खेती तो सारे किसान थोड़े बहुत तो करते ही हो. कोई बचे है कि नहीं करते, वरना फूलों की खेती करते 100 से ज़्यादा. कोई बीघे में लगाता है, कोई 1.5 बीघे में, इतने में रखता है. पुरानी सोच में नए जमाने के साथ बदलाव लाना, नए तरीकों के साथ काम करना, ये सब तरक्की के नुस्खे हैं. इनसे जिंदगियां बदल सकती हैं. ठीक वैसे जैसे मुखाना गांव के किसान अपनी जिंदगियां बदल रहे हैं गांव से. भारत के गांवों की कहानियों का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट गांव से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ दूरदर्शन पर. सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे, डीडी नेशनल पर. विसव उपरांत तुमके येवकार पळोवया मुखावेले खबरो.
हॉस्पेट वास्को रेल्वे मार्गाच्या दोटीकरणाक लागून राज्यात कोळशाचें प्रमाण मातय वाडचें सध्या कोळशाचें प्रमाण जें आसा तें तितलेंच उरतलें अशी स्पश्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्या विशयाचेर निर्माण जाल्ल्या वाद प्रतिवादाचेर स्पश्टीकरण करतना हॉस्पेट ते वास्को ह्या मार्गाचें दोटीकरण पर्यटन आनी व्यापार वाडी खातीर जाता अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलां. कोल जितको आसा पळय न्ही ताजी कॅपेसिटी आनी वाडची ना गोंय हांव क्लियर करता. जर तेंच्यांनी म्हटलें ते कोल तो घेता सध्या तितून म्हटलेलें आसा क्लियर कट जर पळयत टुरिजम म्हटलेलें आसा ट्रेड म्हटलेलें आसा बाकीचें सगळें आसा भितर. वाय ज्या टेकीन कोल जितके परमीट केल्लो आसा पळय आतां पर्यंत तितकोच तेज्या वयर वाडचो ना. राज्यांतलें 40% उदक फुकट वता आनी तें खंय पावता हाची चवकशी जावपाक जाय अशें मत पेयजल खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी उक्तायलां. नव्यानच स्थापन जाल्ल्या ह्या खात्याचे मंत्री म्हण सुभाष फळदेसाय हांणी ह्या खात्या विशीं उलयतना फुकट वचपी 40% उदक खंय वता ताची चवकशी करप गरजेची आसा अशें सांगलां. ह्या उदकांतल्यान सरकाराक कांयच येणामळ मेळना हे खातीर तांणी हुस्को उक्तायलो. मोरजे सार्वजनीक गणेशोत्सव विश्वस्त मंडळाच्या 23व्या सांस्कृतीक कार्यावळीची उक्तावण नाट्य कलाकार राजमोहन शेटये, अमित शेटगांवकर, प्राजक्ता कान्नाईक, सोनू शेटगांवकर, आदल्यो सरपंच वैशाली शेटगांवकर तशेंच विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष रुपेश शेटगांवकर हांच्या हाजेरींत जाले. मुखेल सोयरे राजमोहन शेटये हांणी आपल्या उलोवपांत गणेश पुजनाचे आनी त्या निमतान आयोजीत जाल्ल्या कार्यावळीची एक व्हड परंपरा आसा आनी ती फुडले पिळगे मेरेन पावची हे खातीर प्रयत्न करूंक जाय अशेंय ह्या वेळार आपल्या उलोवपांत सांगलें. कलेशी एकरूप असलेल्या व्यक्तींना एकत्र जोडून गावाची सामाजिक सांस्कृतिक चळवळ उभारली जाते आणि त्या उभारणीत अशा प्रकारचे विश्वस्त मंडळ एक आधार बनतं, मूलाधार होतं आणि त्या मूलाधारानं ती संस्कृती टिकवण्यासाठी कृतीशील आहे. मग असे मी म्हटलं होतं की एकदा असं ठरवलं सूर्यानं की आज आपण एक दिवस आराम करावा आणि त्याने आराम करण्यासाठी त्याने ठरवलं आता मी संध्याकाळ झाली मी आराम करतो. पण त्याला एक चिंता आली मी जर आराम केला ही पृथ्वी सगळा अंधार पसरेल कसं काय होईल ही चिंता त्याला होती. ते देश कसं काय ठेवू कारण उजेड हा प्रत्येकाला हवा. मग हा उजेड मिणमिणती पडती होती आणि ती म्हणाली सूर्याचं तेज तुमच्यासारखं देण्याचं सामर्थ्य माझ्या अंगात नाही मात्र इथला अंधार भेदण्याचं सामर्थ्य माझ्या नक्कीच आहे आणि तुम्ही इथं संख्या किती आहे ते न बघता किती वर्ष अखंडितपणे ही सांस्कृतिक चळवळ एक महोत्सव म्हणून स्पर्धा करता तो महोत्सव चालवताय हे महत्वाचं आहे. गणपती बाप्पाची आवय पार्वती म्हळ्यार माहेर भाशण गौरीक निरोप दिवपाचो आयज निमाणो दीस. कोकण आनी गोंयांत गौरी पुजनाची परब बायलां व्हडा भक्तिभावान आनी पारंपारीक भावनेन मनयतात. वेगवेगळ्या वाठारांनी वेगवेगळ्या पद्दतींनी गौरी पुजन जाता. परंपरा, श्रद्धा आनी उत्साह हाचो संगम ह्या गौरी पुजनाक पळोवपाक मेळटा. गोंयांत मोरजे मोरडीवाडा हांगच्या सावंत कुटुंबियांनी 7 दिसांच्या पुजना उपरांत गौरी देवीचें विधिवत विसर्जन केलें. ही आसात ताची कांय खिणचित्रां. म्हापसा अंसाभटांत भौशीक गणेशाचें आयोजन केलां. आकर्षक स्वरुपाच्या देखाव्याची दोळे दिपकावपी सजावट केल्या. अंसाभट सार्वजनीक मंडळ ट्रस्टाचे सचिव अक्षय साळगांवकर हांणी 11 दिसांतल्या वेगवेगळ्या कार्यावळींची म्हायती दिली. आमची हांगा 27 तारखेर हांगा स्थापना जाली. तशेंच हांगा 5 दीस सारखे बऱ्या भशेन कार्यक्रम घडोवन येयले. बरी पुजा जाली. तशेंच हांगा कार्यक्रम जाले आनी आयच्यान आमचो 6वो दीस. 6व्या दिसाच्यान आमी हांगा प्रोग्राम सुरू करता. आयज सगळ्यांक पयली प्रोग्राम जालो आमचो ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन, चित्रकला स्पर्धा. हितून आतां ती चित्रकला हांगा चालू आहा. आतां 5 जाला. आमी 4 सुरू केल्ली. ती आतां भुरगीं हांगा बरी भुरगीं येयल्ली आहा म्हापशेची. ती चित्रकला स्पर्धेन भाग घेतला तेंच्यांनी. ती हांगा ड्रॉइंग काडटात. तशेंच फाल्यां
पाककला आसा, महिलां खातीर पाककला आहा, बार्देस मर्यादीत. तशें पाककला जावन मागीर एज्युकेशन कॉम्पिटिशन आहा. म्हापसाची जितकी स्कुलां आहा तितके आमी हांगा एज्युकेशन कॉम्पिटिशन दवरलेलें आहा. तशेंच तेज्या मागीर आमी हांगा फॅन्सी रेस दवरलेलो आहा, ऑल गोवा फॅन्सी रेस कॉम्पिटिशन. अशें आमकां अख्ख्या गोंयसून बरे पार्टिसिपंट येयलेली आहा. तशेंच 8व्या दिसा हांगा डान्स कॉम्पिटिशन आसा. त्या डान्स कॉम्पिटिशनाक आमी 1 म्हयन्या पयलीं हांगा ऑडिशन घेतलेलें आनी आतां आमचे हांगा तें कॉम्पिटिशन जातलें, ऑल गोवा कॉम्पिटिशन. तशेंच मागीर 9व्या दिसा हांगा स्थायीक कलाकार जे आमचे हांगा भुरगीं आहात, सगळीं ल्हान भुरगीं आहात, तेंचे आमी हांगा आमचे मंडळ तेंचे नाटक बसयतात. ती भुरगीं फुडें सरतात, आमचे बरे पैकी नाटक करता. 1-2 म्हयने प्रॅक्टीस करतात ती नाटकां. तशें नाटकाचें नांव आहा तुज्या मोगा खातीर. भारतीय वायुसेनेन गणेशोत्सवा निमतान केल्ल्या देखाव्याची चित्रफीत सोशल मिडिया वेल्यान प्रसारीत केल्या. नदर मारूया ह्या चित्रफितीचेर. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसा विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. ये है योग यात्रा, ये संयोग यात्रा, ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसावा प्रांतम केवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. भारत आणि अमेरिकेमध्ये द्विपक्षीय व्यापार कबलाती खातीर वाटाघाटी सुरू आसात अशी माहिती केंद्रीय व्यापार आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल हांणी दिल्या. नवी दिल्लीत CIIच्या एका कार्यावळीत मंत्री गोयल उलयताले. भारतान हाचे पयलीं ऑस्ट्रेलिया, UAE, मॉरिशस, ब्रिटन आणि युरोपियन फ्री ट्रेड असोसिएशन हांचे वांगडा कबलाती केल्यात अशी माहिती लेगीत मंत्री गोयल हांणी मुखार दिल्या. On the anvil,
We already completed Mauritius, Australia's first tranche, the 4-nation EFTA bloc, UK, UAE. Lots have happened, lots more to go. But all the US, we are in dialogue with them for a bilateral trade agreement. केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी शेतकारांच्यो कागाळी सुचोवण्यो आनी मजती खातीर एक समर्पित पोर्टल तयार करपाचे निर्देश दिल्यात. कॉल सेंटरां, पोर्टल तशेंच हेर डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान शेतकारांच्यो कागाळी पयस करपाचें तांणी सूचित केलां. अधिकाऱ्यां मदीं पारदर्शकताय, विश्वासार्हता आनी संवेदनशीलता येवची अशें शेती मंत्र्यांनी मागलां. बनावट बियाणी आनी किटकनाशक वखदां हाजोय मुद्दो ह्या पोर्टलांत आसचो अशें मंत्री सिंग हांणी सूचित केलां. संवसारांतली सगळ्यांत व्हड रेल्वे म्हूण फामाद आशिल्ली भारतीय रेल्वे आनी भौशीक वाठारांतली देशांतली सगळ्यांत व्हड बँक भारतीय स्टेट बँक हांचे मदीं आयज इतिहासीक समजिकायेची कबलात जाली. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आनी भारतीय स्टेट बँकेचे अध्यक्ष CS शेट्टी हे ह्या कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. रेल्वे कर्मचाऱ्यां खातीर विमा संरक्षणांत वाड, अपघाती मरण आयिल्ल्या प्रकरणांत विमो लावार्थ्यांक 1 कोटी रुपया मेरेन भरपाय ह्या सारकेल्या मुखेल मुद्द्यांचो ह्या कबलातींत आस्पाव आसा. सुमार 7 लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे पगार स्टेट बँकेमार्फत दिवपाची तरतूद लेगीत ह्या कबलातींत आसा. मुंबयच्या आझाद मैदानाचेर मराठा आरक्षणा खातीर मनोज जरांगे पाटील हांणी सुरू केल्ल्या आंदोलनाच्या फाटभुंयेर मुंबय उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण आंदोलकांक बेगोबेग मैदान सोडून ताकतिकेन रिते करचे अशी मुंबय पुलिसांनी नोटीस जारी केल्या. मराठा आरक्षणा खातीर आयोजीत केल्ल्या आंदोलनाक लागून येरादारीचेर आनी मुंबयतल्या जनजिणेचेर परिणाम जाला अशी कागाळ उच्च न्यायालयान केल्या उपरांत न्यायालयान हे निर्देश दिल्यात. हें आंदोलन अटीचो भंग करपी आसा आनी ते शांततायेन ना अशें निरीक्षण उच्च न्यायालयान नोंदोवन पुलिसांक कारवाय करपाचे आदेश दिल्यात. अफगाणिस्तानात पाकिस्तान शिमेचेर पुनर्प्रांतांत जाल्ल्या भुंयकांपात आतां मेरेन 800 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें तालिबान सरकारान जाहीर केलां. सुमार 2,500 परस अदीक लोक जखमी जाल्यात. कांय प्रसार माध्यमांनी दिल्ल्या खबरे प्रमाण हो आंकडो आनीकय वाडपाची शक्यताय आसा. अफगाणिस्तानात जाल्ल्या प्रलयकारीक भुंयकांपात जाल्ल्या जिवीतहानीचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी खर दुख्ख उक्तायलां. भुंयकापग्रस्तां खातीर ताकतिकेची मजत म्हण भारत सरकारान 1000 तंबू आनी 15 टन अन्नधान्य धाडून दिला अशी माहिती विदेश वेव्हार मंत्री S. जयशंकर हांणी दिल्या. मध्य प्रदेश भोपाळ हांगा जाल्ल्या खेळां महोत्सवात केंद्रीय शेती मंत्री शिवराज सिंग चौहान वांटेकार जाल्ले. भोपाळ हांगच्या रवींद्र भवनात जाल्ल्या ह्या कार्यावळीत स्वदेशी संकल्प अभियान कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. कहीं कुछ हो जाए तो तुरंत दौड़ते. मैंने भी एक उदाहरण बातचीत में दिया था कि मृत्यु हो जाने पे भी आपने देखा 2-4 गांव में एक्टिव रहते. इधर लकड़ी रखो, यहाँ कंडा लगाओ, यहाँ बगल में ये लगाओ. कितने उत्साह से करते हो. अब इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, ये समाज के एक्टिव लोग हैं. खिलाड़ी भी समाज के एक्टिव लोग हैं, क्योंकि उनको आनंद आता है. भजन मंडलियां ये एक्टिव है समाज. मतलब जिनको कुछ इच्छा होती करनी. कुछ रहते सूने साने से अकेले डटे रहते. तो इन एक्टिव लोगों को अगर अपन ने पकड़ लिया तो यही नेतृत्व बाद में धीरे धीरे डेवलप होता है, जो समाज के काम भी आता है और पार्टी के काम भी आता है. ठीक बात है कि नहीं. तो हमको नए लोग भी यहां से मिलेंगे, इसलिए ये प्रतियोगिता करनी है. हम अपन 3-4 चीजें तय कर लें, फिर जिनको जो सुझाव देना आप दीजिए. पहली चीजें खेल कौन कौन से होने चाहिए. बहुत सारे अपन नहीं करेंगे, नहीं तो मैनेज करना कठिन हो जाएगा. हम मैक्सिमम 3 खेल चयनित करेंगे. ठीक है ना.
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू काश्मीर सयत पुराय उत्तर भारतांत उटंगराच्या पावसान जनजिणेचेर परिणाम जाला. न्हंयांक आयिल्लो हुंवार आनी कांय जाग्यांचेर जाल्ली पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको हाचे कारणान येरादारीचेर आडखळी आयल्यात. चारधाम यात्रा 5 सप्टेंबर मेरेन स्थगीत दवरल्यात. पंजाबात शाळा महाविद्यालयांक सुटी जाहीर केल्या. चीन आनी जपानच्या भेटी उपरांत भारतांत पाविल्ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पंजाबाचे मुखेलमंत्री भानसिंग मान हांचे वांगडा चर्चा करून पुराय मजतीचें आश्वासन दिलां. आपतग्रस्त वाठारांत केंद्रीय सुरक्षा दळ आनी संकश्ट निवारण पंगड झुजा पावड्यावेल्यान मजत आनी बचाव कार्य करीत आसात. पळया आयचे तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 29.7 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आतां मेरेन राज्यांत 2394.1 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याची म्हायती पणजी वेधशाळेन दिल्या. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकी नवी दिल्लीत 3 दिसांच्या सेमिकॉन इंडिया 2025 परिशदेचें उक्तावण. 48 देशांतले 2500 प्रतिनिधी जाल्यात वांटेकार. केंद्र सरकार बायलांच्या सबलीकरणा खातीर वावुरता जाल्यार काँग्रेस आनी राष्ट्रवादी आपल्या आवयविशीं अपमानकारक टिप्पणी करतात. बिहारांतल्या जीविका निधी कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो खेद. हॉस्पेट वास्को रेल्वे मार्गाच्या दोट्टीकरणा उपरांत कोळशाच्या वाहतुकीचें प्रमाण वाडचें ना. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिली स्पश्ट गवाय. भारतीय स्टेट बँक आनी भारतीय रेल्वे मदीं इतिहासीक समजिकायेची जाली कबलात. 7 लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांक मेळटलो लाव. आनी उत्तर भारतांत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाबांत उटंगराच्या पावसान जनजिणेचेर जालो परिणाम. पंजाबांत शाळा महाविद्यालयांक दिल्या सुटी. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.